आज आम्ही आसात ते सालावलीचे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटा खातीर ताचें इन्स्पेक्शन दवरपा खातीर आनी वो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आमकां पयलीं एक्झिस्टींग आसा तो 100 mld प्लांट that would be enhanced to another additional 100 mld plant. The work is going on very fast and on work front. आणि म्हाका दिसता की मोस्ट ऑफ द सिव्हिल वर्क वी हॅव कंप्लीटेड आणि आता एक नवी आमी टेक्नॉलॉजी हाडिल्ली आसा जाका आमी फिल्ट्रेशन अंडर ड्रेनेज फिल्ट्रेशन सिस्टम जी झायलम म्हणून कंपनी आसा. I think the product has come from UK and we have procured it from Canada plant. So this is a foolproof system which has been, in the developed countries this has been used, and now for the first time we are using it in India, and that too in Goa. I have full confidence. Because of that, I just wanted to inspect it, how it functions, what is the mechanism involved in this. अजून भितर कशें आसा की आमचे जे रॉ वॉटर येता इट कॅरीज लॉट ऑफ आयर्न मॅग्नीज ऑर पोटॅशियम ऑर सोडियम वॉट एवर इट इज. तातूंत भितर आर्सेनिक हे सगळे प्रॉडक्ट जे हें करतात तातूंतल्यान बॅकवॉश जाता. तातूंतल्यान जे कितें आमच्यो इम्प्युरिटीज आसात त्यो हातूंत स्लज जावन वचपाक जाय. परत एक फावटी तें उदक परत रिसर्क्युलेट करपाचें आनी रिसायकल करून परत यूज करपाचें, सो दॅट मिनिमम आमकां wastage of water, and at the same time this system will give a life over 40 years of warranty. And ह्या system जी conventional आमी जी system त्या filtration processan भितर वापरताली that the efficiency is increased over 30 to 35%. आणि जे आमकां every 24 hours जे फिल्ट्रेशन प्रोसेसाक एक गॅप घेवन परत एक फावटी ते बॅकवॉश जावं बाकीचे सिस्टम क्लिनिंग आसताले ही हाका परत एक फावटी एनहान्स जातली. आनी चड म्हणजे जर पयलींचे 24 hoursan भितर आमकां लागताले ते क्लिनअप करपाक, आतां 36 hoursan करपाक लागतले. म्हणजे आमकां जो प्रेशर आसा तो ऑटोमॅटिकली बिल्ड जातलो. आनी अशा पद्दतीची जी न्यू टेक्नॉलॉजी आमी वापरलेली आसा, वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट आनीक म्हणजे ही जरी आमी जुनाक पयलीं एक फावटी 3 शटडावन घेतले आनीक जो आसा तो एक्झिस्टींग 100 mld प्लांटाक आमकां ते परत रिकनेक्ट करपाक जाय आनीक एडिशनल, आनी ताचे खातीर एक 24 hours आमी एक शटडावन घेतले आनी ताच्या नंतर ही फिटिंग्स केली. ती प्रॉपर आमी परत एक फावटी ट्रायल रन्स घेतले आनी बाकीचे सगळे जे फिटमेंट्स आसात ते केल्या नंतर परत आनी एक म्हयन्यान आनी एक 24 hoursaचो गॅप आनी ताच्या नंतर परत एक फावटी बाकीचो आनी फायनल एक 24 hours अशे 3 शटडावन ओन्ली ऑफ 24 hours अशें जाले नंतर आमकां आय एम व्हेरी शुअर बाय म्हणजे ते सांगतात ते ऑगस्ट म्हणल्यार, बट आय एम शुअर दॅट बाय सप्टेंबर वी विल गेट अ फुल फ्लेज फ्लो ऑफ एडिशनल 100 mld. दॅट ही एडिशनल 100 mld आमकां हांगच्यान वतली ती मडगांवच्यान मागीर हांगा आमच्या वेर्ना आनी वेर्ना टू आमचे थोडोसो पार्ट ताका आमच्या जीएमसी पर्यंत वचपाक शकता. आनी एडिशनल आमकां वास्को खातीर आतां जी शॉर्टेज जाता दॅट शॉर्टेज म्हाका दिसता की वी वील कंप्लिटली एलिमिनेट जातली. आनीक वास्को वेर्ना मडगांव किंवा आमचे आगासाईम कोटाली आनीक ताचे फुडले जीएमसी ह्या सगळे कडेन आमचे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम एक उरतली. ती डिस्ट्रिब्युशन इमिडिएटली वी वील टेक अप दॅट वर्क ऑल्सो, and we are trying to get that distribution system also tendered, and that the work will start. So simultaneously before the month of January we will have the distribution system also in place, and so that in the next after December nobody should have a shortage of water supply. Entire काम जे 100 mld प्लांटाचे काम करतात ते लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनियरिंग वर्क्स फ्रॉम कोल्हापूर. आणि म्हाका दिसता की आमी जो टायम फ्रेम दिल्लो आसा, शेड्यूल दिल्ले आसा, दे आर मच अहेड ऑफ दॅट शेड्यूल, अँड आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट द वे दे हॅव बीन डुईंग देअर वर्क इन पास्ट दे वूड डू इट विदाउट एनी हिंड्रन्सीस आनी आमकां चड अशें हें जावचें ना. आनी अनादर गुड थिंग दॅट वी हॅव डन, वी आर ट्रायंग टू यूज ग्रीन एनर्जी फॉर दॅट, सो दॅट वी आर रिड्युसिंग the load of the electricity. आमी हांगा सोलर पॅनल बसयल्यात. ताचे पयलीं आमी एक सोलर पॅनलांतल्यान हांगा एनर्जी केल्ली आसा. सो ग्रीन एनर्जी प्रॉडक्ट्स आमी हांगा केल्लो आसा, सो दॅट सनलायट आनीक तातूंतल्यान सोलर एनर्जी आनीक ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी भितर कन्वर्ट करून हे प्लांट रन करपाचे. साधारण 800 किलोवॅट
energy आम्ही create करतले which is required to run this plant. So we are confident that we would not put much load on regular power, but we will enhance or we will get additional solar energy for electricity purpose. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.